सत्तरीतलो वेळूस गांव जो आसा हो वापय नगरपालिका क्षेत्रांत येवपी आयज जरी एक वार्ड म्हणून आसलो तरी पुर्विल्ल्या काळान ताका व्हडली नामना मेळ्ळी. कारण वेळूस गांवांत विजयनगर कालखंडांतले दोन शिलालेख जे आसा ते मेळ्ळाले. ते 1402 आनी 1408 इसवी सनाचे आसा. हाच्या वेल्यानूच कळटा की जवळ जवळ 600-700 वर्सां पयलींचो इतिहास जो आसा हो ह्या पुराय वाठाराक लाभिल्लो आसा. आनी हांगासलो जो रवळनाथ देव आसा ह्या रवळनाथ देवाक त्याची एकंदर वेवस्था पळोवपा खातीर वापय लागसार आसपी जो मासोड्डे गांव आसा हो त्या वेळार त्या वेळसा गांवांक दान दिल्लो. ह्या वाठारांत नंदिनी जी दूद डेअरीची कार्यालय आसा त्याच्या समोरूच जे घोडगाचें झाड आसा त्याच्या मुनान एक जी मुर्ती आसा ती मुर्ती जावन आसा गजलक्ष्मीची, जिका थळावे लोक केळबाय म्हणटा. ही केळबाय जी आसा ह्या केळबायचें एकंदर स्वरूप आसा ही खूब सोबीत आसा. आनी ही जी देवी आसा ती आमकां दाखोवन दिता की ह्या पुराय वाठाराक एक ग्रेस्त सांस्कृतीक आनी धर्मीक दायज आसा. एकंदर त्या मुर्तीचे जेन्ना आमी बारकायेन निरीक्षण करता त्याच्या लक्षान येता की ह्या एकंदर मुर्तींतल्यान ह्या भागान जे ग्रेस्त दायज इतिहास घडिल्लो त्याच्यो खुणा आमकां तेतूंतल्यान मेळटा. जशे तितूंतल्यान योद्धे आसा, जेतून घोडेस्वार आसा, तशेंच आमकां पवित्र कलश जे आसा ते घेवन मिरवणूक वयता ती पळोवपाक मेळटा. आनी दोन वाटेन ह्या मुर्तीच्या जशे हत्ती आसा त्या एकंदर गजलक्ष्मीचेर अभिषेक करता. आनी त्या लागसारूच आमकां दोन व्हडली ह्या वाठारांत मेळपी झाडां जी आसा ती पळोवपाक मेळटा. एकंदर ह्या मुर्तेंतल्यान आमकां ह्या वाठारांत आसपी जी झाडां झोपां आसा, जनावरां आसा, तेंची एकंदर ह्या परिसरांतली स्थिती जी आसा, एकंदर तेंचे वारसो जो आसा हो आमकां पळोवपाक मेळटा. एकंदर ही जी मुर्ती आसा ही मुर्ती ह्या भागांतल्या इतिहासाक कलाटणी दिवपी आसा. रवळनाथ जो देव आसा त्या रवळनाथ देवाच्या परिसरांत ह्या वाठारांत हेबार लोक असले. थळाव्या लोकांच्या मतानुसार हांगासर हेबार लोक असले आनी ती जायती पाशणां ते वापर करून मुर्त्यो करायताले. हाच्या पयलीं एक बेताळाची गोंयांतली सगळ्यात व्हडली मुर्ती जी आसा ती मेळ्ळेली हांगासर. तर तिचे वयल्यानूय कळटा की ती मुर्ती जी आसा बेताळाची ती पूर्ण जावंक नासली, पूण ती गोंयांतली सगळ्यात व्हडली मूर्त आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या वाठारांत जायतीं देवळां जी आसा ही आयज माती भरवण आसा. आनी ज्या वाठारांत ही गजलक्ष्मी मेळ्ळ्या त्या पुराय वाठाराक बसव्याचें मळ म्हणून वळखतात. पुराय वाठार जो आसा तो वेळसा न्हंयच्या कांठार आसा. आनी आयज हांगासरली देवराई आसा, हांगासली झाडां झोपां आसा ही पुराय नश्ट जाल्लेली आसा. आनी आयज जर ही मुर्ती पळयशात तिका कसल्याच प्रकारचे संरक्षण ना.